देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माय मोगाचो येवकार. आयचे पयले वाचप धर्मदुताच्या इतिहासांतलें आनी जुवावाचें शुभ वर्तमान. जेजू जायते फावटी आपल्या आनी बापाचे मदलो संबंद शिसांक कळीत करता. ते कितले लागीं आसात ते तांकां तो सांगता. आनी तो तांकां दुसरें सांगता की तुमी म्हज्या बापाक पळोवंक शकनात, पूण तुमी जर म्हाका पळयला जाल्यार तुमी बापाक पळयला. म्हणटच शिसा मदलो आनी जेजूचो संबंद वाडूंक जाय. जेजू शिसांक बरो वळखता, पूण शीस जेजूक बरें वळखनात. तो पुनर्जीवन जाल्या उपरांत शीस आनीक थोडे जेजूक ओळखूंक शकतात. पवित्र आत्मो जेन्ना तांचेर येता तो तांकां सगळे सुटावे करून दिता आनी तो तांकां शिकयता जेजू कोण. देवान पाठयल्लो देवाचो पूत. आमची सोडवण करूंक तो आयलो, ताका कुस्सार मारलो, तो पुनर्जीवन जालो. हे सगळे सुटावे जाल्या उपरांत ते एकदम बळान भरून जेजूक परगट करतात. भियेनासतना आनी कोणाची पर्वा करिनासतना, कित्याक तांकां खबर आसा की जेजू खाशेलो तांचो इश्ट आसा. ते ताका आतां वळखतात आनी कोणाकूच भियेनासतना देवान दिल्लें काम, जेजून दिल्लें काम ते करीत आसात. मोगाच्या भाव भयणांनो, आमचो असो संबंद जेजू थंय आसूंक जाय, नाजाल्यार आमी ताची उतरां समजूं शकचे नात. जेन्ना आमी पवित्र पुस्तक वाचता तेन्ना घडयेक आमी कांयच समजना. जेन्ना देवाच्या उतरांची मोडणी घडटा तेन्ना घडयेक आमी लक्ष दिना आनी कांयच समजना. पयलें आमी समजूंक जाय जाल्यार देवाचो आमकां आदार जाय. आनी तो आदार आमकां केन्ना मेळटलो? जेन्ना आमी जेजूक प्रार्थना करतल्या, पवित्र आत्म्यांक आमचे मदें आपयतल्या, आमकां जेजूच्या उतरांची समजणी दी म्हूण मागतल्या, तेन्ना आमचो संबंद जेजू बरोबरचो वाडटलो. आनी जेन्ना तो वाडटा तेन्ना आमी बळान बसता आनी आमी बरी खबर परगट करूंक शकता. जरी तर आमकां धर्माचें कांय कळना, आमी बेश्टे रितीन वांटो घेता, जाल्यार खरीपपणी आमचो जेजूचो आनी म्हजो संबंद वाडूंक जेजू कडेन मागूंक जाय. पवित्र आत्म्यांक आमी आपोवंक जाय. आनी जितले पावटी आपयत रावतले आमी इल्ले इल्ले करून समजतले आनी आमच्या जिवितांत खुशालकाय वाडटली, शांती वाडटली. आमच्या घराब्यांनी बरेपण येतले, कित्याक आमी जेजूक आतां थोडे आनीक वळखता. जितले सुबेज आमी वळखूंक शकतले तितले आमकांच बरें, कित्याक आमी धिरान आनी बळायेन बसतले. आमी शिसांक पळयल्यारूच आमकां कळूंक जाय की सादे मनीस इतले दिठायेन आनी बळान भरून जेजूक आतां परगट करतात आनी खुशाल आसात, कित्याक तांकां खात्रेन खबर आसा की जेजू तांचे बरोबर आसा, कित्याक तो तांकां धीर दिता. तांणी तांकां पळयला, तांणी तांकां शेवला आनी तो आतां केन्नाच तांकां सांडचो ना. ताका लागून तांकां बरी खबर आसा जेजू तांचे मोदें आसा आनी ते वळखतात देखून, तांचो संबंद घट आसा देखून ते मोगान आनी खुशालकायेन जियेतात. आमचे मदली, आमच्या घराब्यांतली, आमच्या फिगोरचेची ही खुशालकाय वाडोवंक जाय जाल्यार जण एकल्यांनी आमी इल्लो तोकोस घेवन जेजूक आमच्या जिवितांत आपोवंक जाय. पवित्र आत्म्यांक
आमी जिवितान आपोवंक जाय. प्रार्थुया मोगाळ भाव भयणांनो, ह्या वेळार मागुया जेजू लागीं आनी पवित्र आत्म्या लागीं आमच्या जिवितान ये आनी आमकां आपल्या उतरांची समजीकाय दी म्हूण. आमेन. म्हजे बरोबर तुम्ही देवाचे उतर नियाळ्ळे देखून देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसोर पवित्र राव, खुशाल राव.